why I'm asking you now? See, now I think आमगे मिनिस्टर आपल्यागे कोण सरपंच बरे आहे त्यागे इल्लीशी सॅलरी माच दिता कित म्हण येणो. Anyway, go to Lotoli. Salary of Sarpanch at 20, serial number 20. Lotoli Sarpanch has been paid 6,600, and actually it has to be 4,000. Now, in the question of Sarpanch of, I'm not discriminating somebody else's Sarpanch. It could be a mistake. Speaker sir, and talk about one more panchayat, that is Naveli Panchayat. He's been paid 5,122. How is that discrepancy? Others are paid 4,000 and some are paid, why is that discrepancy? स्पीकर सर, एक गजाल बरी जाली. ताणे ज्यो नांव पंचायतीची घेतली त्यो सगळ्यो पंचायती ताच्या बेरयेंतल्यो. पेडणेची बी नासतली जाल्यार तो आरोप करपाक मोकळो आसलो की तुज्या सरपंचांक तूं जास्त दिता म्हणून. स्पीकर सर, काही फिगर्स इन डेसिमल्स आसात. अनेक्षर हो खूप मोठो आसा, पण म्हाका दिसता जास्त रक्कम आसा ती 2 म्हयन्याची गेल्ली आसा, 1.5 म्हयन्याची आसूं शकता, किंवा कमी आसा काही ठिकाणी 1,822 रुपीज 25 पैसे आसा. ती कदाचित पार्ट पेमेंट आसतली, पयली अर्द दिल्ली मागीर अर्द दिल्ली आसत. पूण वन थिंग आय विल टेल यू, स्पीकर प्लीज, वन थिंग आय विल टेल यू की ही स्कीम भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 2000 आयले तेन्नाच्यानूच सुरू जाल्या. परत वाडोवपाचें जें काम केलां ताका म्हणपाचें आसा की ती वाडय कमी कर, ती कमी जाल्ली आसा. आमी दुसऱ्यांदा परत सरकारान आयले तेन्ना परत वाडयल्या. स्पीकर सर, सुरवातीक पंचाक 1,500, 1750 डेप्युटी सरपंचाक आणि सरपंचाक 2,000 दिताले फ्रॉम 9/10/2012. आणि परत हे आमचे सरकार येतकीर जे 1,500 पंचाक मेळटाले ते 3,000 मेळटात. 1750 जे डेप्युटी सरपंचाक मेळटाले ते 3,500 वाडयले, आणि सरपंचाक जे 2,000 मेळटाले ते 4,000 वाडयल्यात. हांगा जी फिगर चुकलेली आसात ती प्रत्यक्ष एका म्हयन्याची नासतली, ती 1.5 म्हयन्याचे किंवा डिफरन्स बीन अशी पडलेली आसतली. कोणाचोच सगळ्यांक जर खंयच्या पंचाक, सरपंचाक किंवा डेप्युटी सरपंचाक हाच्या प्रमाणे जर मेळ्ळी नसत जाल्यार दे आर फ्री टू ब्रिंग इट आउट टू अवर नोटीस. कोणाकूच 1 पैसो जास्त गेल्लो नासतलो. हांगासरले फिगर मात्र इन डेसिमल्स बीन काही दिसतात. ताचे कडेन हांवें येतना पळयल्ले. आय डू नॉट हॅव आन्सर फॉर इट. जाय जाल्यार हांव तेजे फाल्यां प्रत्यक्ष रिप्लाय घेवन टेबल करूं शकता. आय ऑल्सो एग्री विथ हिज फिगर्स. Speaker sir, now my last question is, Speaker sir, now salaries, आता emoluments, do you plan increasing it or not? Or one second, let me finish. Or आता तूं डायरेक्ट इलेक्शन्स करपाक सोदीत न्ही पंचायत सरपंचांक बी, तूं बिनू पयलीं तांकां मागीर दिना आसोन ना. कित्याक नाव ते आनी तुजे बरोबर रावपा ना. दे डोंट वॉन्ट दॅट इलेक्शन्स ऑन पार्टी लायन्स. दे वॉन्ट इलेक्शन ऑन हे. वन सेकंड स्पीकर सर, नाव विल द गव्हर्मेंट increase it or not? Because there are a lot of other issues. I mean, previous government also had thought of increasing it to 8,000. They may not have succeeded. That's a different story. One second. I wish that I want an answer whether we will increase it to 8,000 rupees. Because सर, आम्ही आताच सांगले त्याप्रमाणे ही स्कीम आम्ही 9/10/2012 लायली. हेच सरकार असले, आणि त्याच्यानंतर आम्ही परत सत्तेर येतकीर 2 लायली, आणि सत्तेर येतकीर ती वाडयली, डबल केल्यार 9/10/2012 ह्या तारखेक. ताचो जो हुस्को आसा आणि सूचना आसा की ती आनीक वाडोवची म्हणून, त्याचो विचार करूं येता. ताणें आनी एक मदीं वाक्य उलयलो, आमच्याय सरकाराक वाडोवची आसली पूण जमली ना बाबड्यांक ती गजाल. तेचे दुख्खान हांव सहभागी आसा, पूण तांकां करपूय जमलें ना, वाडोवपूय जमलें ना. पूण खंय तरी मनात हें आसा की अरे आमकां जमलें ना, हें दुख्ख आसा, हें कांय कमी न्हय. स्पीकर सर, प्रश्न श्री नरेश सावळ. स्टार क्वेश्चन नंबर 6B. स्पीकर सर, उत्तर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाण. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आसा मेडिसिनाचेर. जे एनिमल हजबंड्री अँड वेटनरी सर्विसीस मेडिसिन्स प्रोवायड करतात ताजेर. ह्या सभागृहान फाटले फावटी म्हणजे फाटल्या दिसांनी सरकारान उत्तर दिता आसतना सांगिल्लें की गोंयांत सगळ्यो गायी 92,000 आसा, आणि 7,000
स्ट्रे कॅटल्स, भडकी गोरवां, म्हणजे जवळ जवळ लाखभर गोरवां आसा ह्या गोंयांत. म्हाका विचारपाचें अशें आसा की इतली सगळीं गोरवां आसता आसतना तुमचे हांगासर उत्तर मेडिसिनाक शॉर्टफॉल आसा, पूण अशें तुमचे डिपार्टमेंट सोडून तुमचे कडेन समजा जर एखाद्या वेळार समजा जर कमी आसा मेडिसिन्स, जाल्यार फार्मासी किंवा आनी दुसरी अशी जागा आसा ज्या जाग्याचेर ह्या गोरवांची वखदां किंवा मेडिसिन्स मेळटा. स्पीकर सर, आत्तां थोड्या वेळा पयलीं हांव डायरेक्टरा बरोबर बसलोलो आनी हांवें म्हायती करूनय घेतली आनी आय हॅव कन्फर्म्ड की एडेक्वेट नंबर ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल. सादारणपणे गेली 2 वर्सां आमी बऱ्यो रिवायज स्किमी काडल्यो, सुधारीत कामधेनू काडली आनी तातूंतसून मोठ्या प्रमाणार जनावरां गायो हाडल्यो वतात, घेतल्यो वतात आनी ताच्यामुळे हाडलेलीं वखदां कमी पडटात. जनावरांची ही गजाल खरी आसा, पूण सादारण जी एंटीबायोटिक्स लागतात मोठ्या प्रमाणार, बी कॉम्प्लेक्स लागता, खंय वूंड जखम जाली जाल्यार ऑइंटमेंट लागतात, दूध मिल्क फिवर आयल्यार कॅल्शियम लागता, डेक्स्ट्रोज लागता. ह्यो ज्यो कॉमन लागणारी जी वेटरनरी मेडिसिन्स आसात ती आमचे कडेन आसात. सगळ्या वेटरनरी डिस्पेन्सरींनी आसात आनी खंयच्याय वेटरनरी डिस्पेन्सरींत जर नासत जाल्यार ताणें पणजेच्यान व्हरपाची गरज आसता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान जें उत्तर दिलां तें म्हाका बरोबर आसा अशें दिसना. कारण शेनवारा दीस हांवें ज्या शेतकऱ्यांक मेळ्ळो आनी जी वखदांची तांच्यांनी नांवां घेतलीं ती बरोबर आसा, पूण ती थंय अवेलेबल ना. म्हणून म्हाका इतलें विचारपाक जाय की सरकार दूद उत्पादनांक फुडें सरला. कितल्योश्योच गायी कामधेनू स्किमीच्या अंडर घेतात. तुमचें कितें प्लॅनिंग आसा कितें की अमके फुडल्या वर्सा पर्यंत आमी इतलें दूद उत्पादन करतले आनी तेच्या खातीर इतली मेडिसीन आमची तयार जातली, इतली गरज पडटली, तेच्या खातीर इतल्यो गायी जाय आनी इतल्यो समजा गायी जर घेतल्यो जाल्यार ताका इतली मेडिसीन जाय, अशें तुमचें कितें प्लॅनिंग आसा? स्पीकर सर, आमचो इश्ट नरेश बाब खंयचे तरी ताका शेतकरी मेळ्ळे आनी शेतकाऱ्यांनी सांगलें आपल्या कडेन वखदां ना म्हणून. हांवें सगळ्या शेतकाऱ्यां कडेन वखदां आसात म्हणून सांगूंक ना, हांवें वेटरनरी डिस्पेन्सरीचेर वखदां आसात म्हणून सांगल्यात. हांवें डिस्पेन्सरीचेच सांगता, हांव शेतकाऱ्याचें सांगना. तुवें शेतकाऱ्याचें सांगलें. तुमी शब्द तुमी प्रश्न बदलू नाका. तुमी रेकॉर्ड काडून पळयला. हो शेतकऱ्यांचो सामको अत्यंत हेजो प्रश्न आसा, जिव्हाळ्याचो आसूं नाल्यार कसले आसूं, तो तुमकां कळ्या पुरो. खंयच्या डिस्पेन्सरीन ना अशें सांगलें. न्ही, खंयच्याच डिस्पेन्सरीन ना. ते खास करून बिचोलेचे जर तुमकां पळयशात, हे बिचोलेचे शेतकरी, हांव बाकीच्या शेतकऱ्यांक पळोवपाक वचूंक ना. त्या डिस्पेन्सरीन ना हें हांवें सांगलां. स्पीकर सर, बदलू नाका, प्रश्नाचें बरोबर उत्तर दिया. स्पीकर सर, रेकॉर्ड जावल्यार चॅक करुया आतां. हांव ताचेर वचना. ताणें दिवचलें ना म्हटलीं जर जाल्यार हांवें जें उत्तर दिलां इट इज एप्लिकेबल फॉर ऑल डिस्पेन्सरीज, वेटरनरी डिस्पेन्सरीज. ज्यांच्या कडेन ना ताणें पणजेच्यान त्या ऑफिसरान, वेटरनरी ऑफिसरान व्हरप आसा. स्पीकर सर, आनी एक गजाल हांव सांगता. ह्या गोंयचे 12 तालुके जे आसात, ज्या 12 तालुक्यांत सांगे आनी दिवचली हातूंत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणार जनावरां घेतल्यान आनी मोठ्या प्रमाणार घेवप चालू आसा. त्यामुळे जाल्लें आसूं शकता की मोठ्या प्रमाणार ज्या तालुक्यांत जनावरां गायो येतात थंय वखदांची शॉर्टेज पडप किंवा आसलेलीं वखदां सोंपप हें स्वाभावीक आसा, कमी आसप हें स्वाभावीक आसा. आनी त्यामुळे सांगे आनी दिवचले कडेन आमी पळयता आसतना वेगळ्या नजरेनूय पळयतात, कारण मोठ्या प्रमाणार थंय दूद वाडलेलें आसा, कारण जनावरां वाडलेलीं आसात. स्पीकर सर, ताणें, हांव ताच्या म्हायती खातीर सांगता, पूर्व सादारण वखदाचेर आमी 1.5 कोटी खर्च केल्लो. अजून त्या 1.5 कोटींतलीं वखदां आसात. आनी नवीन जें अंदू टेंडर आमी केल्लें आसा हें दोबरातीन केल्लें आसा, 3 कोटी खातीर केल्लें आसा. त्यामुळे फुडल्या हेका ती कशीच कमी पडची ना. पूर्व 1.5 कोटीची आवश्यकता आसली, तेतूंतली 1.5 कोटी घेवनय आज बॅलन्स आमचे कडेन आसात. हांवें आज व्हेरीफाय केला. फुडल्या वर्साचें टेंडर
ह्या 2 दिसांत केन्ना तरी फ्लोट जाला. म्हयन्याभरान आमकां प्रोक्युरमेंट मेळटली जी आमी 3 कोटी खातीर प्रोविजन केल्ली आसा. स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव जी म्हायती दितां ती शेतकऱ्यांकय विश्वासान घेवन आनी डॉक्टराकय विचारून ही म्हायती दिता. आनी हांवें तुमकां प्रश्न विचारलो की तुमी कितल्यो गायी घेवपाच्यो ठरयल्या, कितले म्हणजे प्लॅनिंग जर तुमी केल्लें आसत फुडल्या वर्सा, कितले दूध तयार करपाचें प्लॅनिंग केलां आनी तेच्या खातीर कितल्यो गायी घेवपाचें ठरयलां. तुमी 1.5 कोटीचे घेतले आनी 3 कोटीचे फुडें घेतले तें म्हाका नाका. कितले प्लॅनिंग केलां तें सांगा. स्पीकर सर, प्रश्न विचारता आनी मागीर उत्तर देतकीर तें म्हाका नाका आनी हें म्हाका नाका म्हणटा. प्रश्न विचारता तेचें उत्तर दिवपाक जाय न्ही. तुमी भलते तुमकां जाय तें दितले. वखदाचेर आसलो त्यामुळे वखदाच्या बाबतीत सांगलें पोरू 1.5 कोटीची घेतलेली अंदू गायो वाडटात म्हणून 3 कोटीचेर अंदू व्हेला म्हणून. आतां म्हणटा तें म्हाका नाका. तुम्ही कितले प्लॅनिंग केलं काय विचारलं ते सांगले आणि प्लॅन केला कितले तोबरात केलें न्ही रे. चेक प्लॅनिंग करता म्हणटा न्ही. स्पीकर सर, हे पळय हे शेवटचे द अरेंजमेंट मेंट टू हेल्प द फार्मर्स ड्युरिंग दीस पिरियड अशें समजा विचारलें जाल्यार उत्तर कितें दिलां. अरेंजमेंट एज फार एज मिटींग इमर्जंट रिक्वायरमेंट इज मेड थ्रू इमर्जन्सी पर्चेजीस एक्स्ट्रीमली एसेन्शियल अँड लायफ सेव्हिंग ड्रग्स थ्रू कॉल ऑफ कोटेशन्स. जर अर्जंट समजा कोणाक समजा जर वखदां जाय पडलीं जाल्यार तुमी कशें दितले. कोटेशनां केन्ना मागयतले आनी केन्ना हाडटले केन्ना. तुमकां खबर आसा गायी कितल्यो मेल्यो त्यो. स्पीकर सर, जवळ जवळ 350 गायी मेल्यो लोकांच्यो वखदां ना म्हणून तुमची. स्पीकर सर, आवाज चडोवन व्हडलो काय फायदो जातलो असो दिसना म्हाका. तुमी सारकें उत्तर दिया न्ही. स्पीकर सर, जी वखदां अत्यावश्यक असतात गायी खातीर वेटरनरी सर्विसीस खातीर ती एंटीबायोटिक्स, बी कॉम्प्लेक्स, ऑइंटमेंट, डेक्स्ट्रोज, कॅल्शियम ही आजूय आमचे कडेन आसात. यदा कदाचित टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा आणि तो टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट जावन नवी जी 3 कोटीची वखदां म्हणून आमी घेतले म्हणटात ती समजा पावली ना आणि हातूंतले कितें कमी पडले जाल्यार आमी कोटेशन पद्दतीन इमिजिएट घेतले. खंयच्याच वेटरनरी सेंटराक वखदां ना हे जावचें ना हेची काळजी घेतले. स्पीकर सर, जे सरकार ह्या शेतकऱ्यां खातीर आनी खास करून दूध तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यां खातीर ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी करता आमी बजेटान केल्ल्योच. पयर डिमांडाचेर सुद्दां हांवें रिप्लाय दिता आसतना काही आनीक इन्सेंटीव आमी डिक्लेअर केले. हे शेतकऱ्यांक नजरे समोर दवरूनच. स्पीकर सर, त्यामुळे जी 40,000ची आमी बॉर्डर धरून गाय खरेदी करप आणि 75% आमी त्याचेर सबसिडी दिन, सपोर्ट प्राइस दिन, हे दिन, सबसिडी दिन, ती सुद्धा आमी 60,000चेर पयर व्हरपाचो निर्णय घेतला. हांवें ह्याच सभागृहांत घोशीत केला. पशुपालनाचेर आमी वाडयल्ले आसा. पशुपालन आमी पाडकाचेर 50% खर्च दिन, साधारण 22,000 खर्च असो एस्टिमेट धरून 26,000 दिन आमी ते 75%चेर व्हरपाचो पयर निर्णय घेतलो. आमी ह्याच सभागृहांत हांवें सांगला. त्यामुळे शेतकऱ्यां खातीर आमी कितले सेन्सिटीव आसन हे सभागृह जाणात. हांव सांगता ह्यो ज्यो शेतकऱ्यां खातीरच्यो स्किमी आसात ह्यो सगळ्यो स्किमी दुधाची सपोर्ट प्राइस दिणे ती 40%चेर व्हरप हे ह्याच सरकारान मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकल असल्या सरकारान केल्लें आसा. त्यामुळे आमकां सूचना दिवच्यो पूण वर्द सोडपाची कांय गरज ना. आमी भरपूर हाच्या बाबतीत हातून जागरूकताय आमची आसा. स्पीकर सर, झाले नरेश ना स्पीकर सर, 2च जाले क्वेश्चन. तिसरो, तुम्ही कितले इन्सेंटिव्ह दिता किंवा कितले स्किम्स तयार करता. स्किम्स केल्यो आणि इन्सेंटिव्ह दिले म्हणून शेतकरी जगता अशें म्हणू नाका. त्याच्या बरोबर तांकां वखदाय दिवपाक जाय. स्कीम तुमची आसा, इन्सेंटिव्ह दिता तुम्ही. गायीच जगना, गायीच मरता. ह्यो गायी मरता तेच्या कडेन तुम्ही लक्ष दिला आणि कित्या खातीर मरता ते दिला लक्ष. मागीर तुमकां चुकीची माहिती ऑफिसर दिता आसतले तुमकां. पयली स्टडी करा सारकी. स्पीकर सर, हो शेतकऱ्याकडे वचून माहिती घेता म्हणटा. हांव हाडाचो शेतकरी आसा. हांवूय हाडाचो शेतकरी. तुमकां खबर नासतले. आमी शेतकरी सांगताना आपण शेतकऱ्याकडल्यान माहिती घेतली म्हणून. हांव जरी शेतकरी असलो जाल्यार बाकीच्या शेतकऱ्यांक विचारपाक जाय. आणि मोठो शेतकरी हांगा बसला पळय. स्पीकर सर, तुमकां कांयच खबर ना तर. स्पीकर सर, उडयल्यार जायना. भाषा तुमकां कळना, बाकीची भाषा कळना तुमकां.